इन्स्टिट्यूशन्स एग्जाम कंडक्ट करतात ती जावं गोवा पॉलिटेक्नीक, ती जावं मागीर गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, हांगसर अंधाधुंदी वेपार चल्लेलो आसा. पेपरांचे पेपर चेंज जाले वयतात. व्यापम इन गोवा इज हॅपनिंग. ज्युनियर इंजिनियराचे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची मॅटर आशिल्ली तितूंक जाल्यार जो डिग्री आसा तो फेल जाता आनी जो डिप्लोमा आसा तो पास जाता मार्क्स घेवन. आनी जो ऑडियो पयर रिलीज जाल्लो आसा त्या ऑडियोकूय ह्या संदर्भांत उल्लेख जाता की कोण तरी निलेश काब्राल थंय हें करता जॉबा खातीर, तुमी तर जयेश आनी कितें म्हणटा. म्हणजे हे कशें सेटींग जाता म्हणटा कळना. गिरीशान ट्रॅफिक सेंटिनलांच्या अंधाधुंद तालावाचोय इशू काडलो. लोक सगळे गोंयभर लोक चाळवलेले आसात. लोक हे चवताळे हें घेवन येतात, ते सरकारी चलन घेवन येतात, ते सरकाराचे ऑफिसरांचेर आनी त्या कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला त्या हेजेर हल्लो सुद्दां जावपाक शकता आनी तेजी पूर्ण जबाबदारी ही सरकारची आसतली. चल्ल्या ती खंय फॉर्मेलिन कॅबिनेट. सो दॅट्स वाय वी से दॅट इट इज अ फॉर्मेलिन कॅबिनेट. फक्त दाखोवपाक की कॅबिनेट आसा आनी कॅबिनेट सारकी बरी चलता, ताजी आसा अशें एक हावस जाता. पूण एक्चुअली कांय ना, कारण त्या ऑडियोंतल्यान सगळें कळटा की कॅबिनेटीक एक्झॅक्टली कितें चल्लां. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू म्हणटा सुधारीत CRZच्या नोटिफिकेशनाचेर मुख्यमंत्री पर्रीकरान विधानसभेची दिशाभूल केली. अधिसुचोवणेन नुस्तेकार त्रासान पडटले. आमचो डिमांड आसतलो एसेंब्लीक परत या गोंयच्या एसेंब्लीक हांगा ठराव जावपा जाय की परत एक रिक्वेस्ट वचपा जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की हे रिवोक करा म्हणून, डिनोटिफाय करा म्हणून. सरकार अधिवेशन 3 दिसान गुटलायतात. काँग्रेस म्हणटा तितल्यान कांयच जावपाचें ना. जाल्यार 2 दिसां भितर हे प्रश्न मांडप कशें, क्वेश्चन आमी घालप कशी, इतली क्वेश्चन कितली क्वेश्चन आवर म्हणटा 1 वराचो आसता. बेसिक मिटींग एज ए लिडर ऑपोजिशन म्हजो आग्रह आसतलो, डिमांड आसतलो की हें सेशन जें आसा तें वाडोवचें. कमीत कमी 10 दीस तरी सेशन जावपा जाय. फाटल्या वर्सा फक्त 16 दिसूच विधानसभा चल्ली. गोंयचे आनी देशाच्या इतिहासांत पयलेच खेप वर्साक कमीत कमी 40 ते 45 दीस विधानसभा चलूंक जाय. येता त्या अधिवेशनात सरकाराची परिस्थिती आनीकूच वायट. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.